फुडाऱ्यांच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पराक वायट दिसताले. ते इस्रायलाचे पुता दुवानी केले आणि बाल देवांची ती सेवा करूंक लागली. तांकां इजिप्त देशांतली भायर काडलोली त्या सर्वेस्पराक तांच्या पुर्वजांच्या देवाक तांणी सोडलो आणि आपणा सोमभोवती जियेतल्या लोकांच्या देवांचो पाटलाव केलो. तांचे मुखार ती सोरपोटली. ताणें सर्वेस्पराक राग हाडलो. ताणें सर्वेस्पराक सोडलो आनी बालाची आनी आस्तिरतेच सेवा केली. तेन्नाच इस्रायलाचे सर्वेस्पराचो राग पेटलो. ताणें तांकां नागोणेच्या हातान दिली आनी हांणी तांकां लुटली. तांची सोमभोवती आसलोल्या दुस्मानांच्या हातान ताणें तांकां घाली आनी तांच्यान ताका फुडो करूंक जालें ना. जशें सर्वेस्परान तांकां शिटकावणी दिली आनी सोपूत घेवन तांकां सांगलोलें, ती झूज करूंक भायर सरतालीं तितले पावटी तांकां वायट करूंक सर्वेस्पराचो हात तांचेर आसलो आनी अशें ताणें तांकां सारकी संकटांत घाली. उपरांत सर्वेस्परान नितीदार नेमले आनी इस्रायलितांक नागवणेच्या हातांतली निवारली. पूण नितीदारांचेय आयकूंक ती तयार नासली. नायकिणी भाशेन ती दुसऱ्या देवा फाटल्यान गेली आनी तांचे मुखार सोरपोटली. तांच्या पुर्वजांनी सर्वेस्पराचे आज्ञांक पाळो दिवंक रस्तो दवरलोलो तो तांणी रोखडोच सोडलो. तांची देख तांणी घेवंक ना. सर्वेस्परान तांकां नितीदार नेमले तेन्ना सर्वेस्पोर नितीदार सवे आसलो आनी तो नितीदार जिवो आसो पर्यंत तांकां दुस्मानांच्या हातांतली निवारतालो. कित्याक पिडापीड दितल्यांच्या बारान ती पिंगोडटाली देखून सर्वेस्परान तांचे चुचुरे दिसताले. पूण नितीदार मेळ्ळ्या उपरांत ती आदल्याच वायटान पडटाली आनी तांच्या पुर्वजांवन उदीक पाश्ट करताली. दुसऱ्या देवांचो पाटलाव करून ती तांची सेवा करताली आनी तांचे मुखार सोरपोटताली आनी आपल्या पुर्वजांच्यो खोट्यो चाली आनी वाटो ती कशींच सोडिनासली. देवाचे उतर हे देवाचे बोड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तोर म्हजोय उगडास कर. सर्वेस्परान तांकां नाश करूंक फरमायलोली. त्या राष्ट्रांचो तांणी नाश करूंक ना. उरफाटी राष्ट्रा कडेन लग्नाचो संबंद करून तांचे जिणेची चाल आपणे दवरली. सबाब, तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तोर म्हजोय उगडास कर. तांच्या मुर्तींची पुजा करूंक लागली. ह्यो तांकां फास जावंक पावल्यो. देवचारांक ती आपल्या पुतांक आनी दुवांक मारून भेटोवंक पावली. सबाब, तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तोर म्हजोय उगडास कर. असल्या कर्तुबांनी ती बसतली. परद्वारी जाली तांचे जिणेची चाल. आपले पोरचेचेर सर्वेस्पर बरोच कळपलो. आपल्या दायजाची ताका वीट दिसली. सबाब, तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तोर म्हजोय उगडास कर. परतून परतून ताणें तांकां सोडयली. पूण ती मुद्दम ताका तिडकायताली. तरी आसतना तांचो उलो आयकतालो तितले पावटी तांच्या दोळडीरपणाची तो दया करी. सबाब, तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तोर म्हजोय उगडास कर.
खुशी मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी, सोर्गीचे राज खरेंच तांचें. मातेवा परबणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लागीं येवन कोण एकल्यान जेजूक विचारले, गुरुजी, म्हाका सासणाचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून म्हणलें, ह्यो, जिवेशीं मारूं न्हय, पोर्तवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक कोवाय दिवं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. त्या तरण्या धाकट्या मनशान ताका म्हणलें, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात, म्हाका कितें आजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका संपूर्ण जावची खोशी आसा जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून दुबळ्यांक दी, आनी स्वर्गांत तुका थेबो मेळटलो. त्या मागीर म्हजे फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतूच तो खोंतीभरीत जावन गेलो, कित्याक ताका पुष्कळ गिरेस्तकाय आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. म्हाका कितें आजून उणें आसा? मॅथ्यू 19:20. नियाळाक आदार. कुमसाराची शिकवण दितना एक यादनीक लोकांक बारीकसाणेन समजायतालो. कुमसाराचो संस्कार पवित्र आनी एक नवसरणीचो संबंद देवा आनी मनशा मदें. कुमसाराचो संस्कार पवित्र आनी भोगसण्याचो. खालतिकायेन थंय देवाची येतल्यांक तुजी पातकां कितलीं वो कसलीं जावं, देवाचे भोगसणे आसताच, कित्याक देव काकलुतसार. त्या पासत बरें कुमसार जावंक 5 पावड्यांची गरज. म्हज्या पातकांचो उगडास करप, म्हज्या पातकांची दूख धरप आनी पातक करिना जावंक निचेव करप. लिपय नासतना सगलीं पातकां यादनिकाक सांगप. यादनीक दिता ते प्राचीत पाळप. हांव दुसऱ्यांची पातकां घेवन स्वर्गार वचना, पूण म्हज्या पातकांचे भोगसणे मागून वेतलो. आमी मनशाक फटोवन येता, पूण देवाक न्हय. इस्रायल प्रजा देवाक राग हाटोली कर्तुबा आदारतात, तरी देव तांकां बक्षिता. शुभ वर्तमानांत जेजू विचारता, सासणाचें जिवीत जोडूंक कितें करचें? सगलें वीक आनी दुबळ्यांक दी, उपरांत म्हजो पाटलाव कर म्हूण जेजू सांगता. त्या मनशा लागीं जालें ना देखून खोंतीभरीत जावन तो गेलो. आमचे लागीं भावाट, ल्हानविकाय, भोगसणें, बरवंसो आनी सेवेचें मन उणें आसा. सिनाय दोंगरांत देवान मोजेसाक 10 उपदेश दिल्ले. हे 10 उपदेश देवाचेर आनी पोरजेचेर आटापलेले आसात. सोर्गीचें राज जोडूंक पेल्याचो मोग करूंक गरजेचो. देवाचो मोग करता जाल्यार पेल्याचो मोग करूंक गरजेचें म्हूण जेजू आमकां सांगता. कारण हातूंतूच देवाच्या मोगाची सोपुरणाय आसा.
जेजून त्या तरणाट्याक आपले उदारपणाचो हात उक्तो करूंक सांगले. तो तरणाटो निराशी जावन परत गेलो. जसो आमचो बाप सोपूर्ण तशी आमी सोपूर्ण जावंक जाय. ते करूंक आमकां देवा सारकें दयाळाचें काळीज जाय. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. खुशे मनान गरीब, ल्हान आनी बरोसो घेवन दुसऱ्यांचे मोगान सेवा करूंक, सर्गीचें राज जोडूंक वावरुया.